and it's on 8:28. Solves ora chamana, non vedi grosso caia, alcina di rosolia, tamani coronato, solves ora chamana, बाबाची ताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सगळ्याच्या पुरेसाची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे कोण तुमचे सगळे आसूं आयचे मिसन बाबून आमी मारता आमीच भेटयता आमी टिटो आनी लावडा नोटिस तांच्या आपल्याक आसा देवान तांची काकूत करून शास्त्रीक सूख तांकां मागली तेच बरोबर आमी मागता Melinda Mendes तिच्या आपल्याक आसा आयसून तेजी कोण वाडदीस मनयता तांचेय पासून आमी मागया तरीच भशेन एंथनी मेंडेस आनी बास्टिन फेर्नांडीस अशी कोण आपलो वाडदीस मनयता तांचेर आशिर्वाद देवाचो आमी मागया आपलो जेजू आपल्या घराच्या देव मंदिराच्या मोगान आसतालो आनी हाका लागून जें कितें वायट कितें घडटालें ताचेर तो निशेध मारता वेपार धंदो करतल्यार ते सगळे धांवडायता कित्याक ते वेपार सात्वीक मनान एक ऑनेस्टी करिनासता पूण आपल्या घराचो मोग कितलो तो जिवीचे चालींतल्यान आमकां दिसून येता दरेकल्याक आमकांय असलोच मोग मेळपाक आमचे इगोस्माटिसमी आनी मनशासमी आसूंक आमकां करपा मागया आयज आमी मानवण पाड आग्नाराचो उल्लास करता आमच्या मागण्या मदीं आमी ताका अंतराचो मान मेळूंक आमची आयज मागणी जावं सगळे आमच्या पातकाचो उल्लास करून देवाच्या एकामेकाची बॉक्स कडेन मागून सगळीं बरोबर म्हणया हांव पातकी Sopra Dio आमची काकूत करून आमची पातकां बसून आमकां स्वास्थ्याच्या जिविताक पावून सोम्या काकूत कर कृष्णा काकूत कर सोम्या काकूत कर प्रार्थना सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं सगळ्या जाणांचो रोजगार आनी धनी तुज्या उसळी धनयाची सेवा करची म्हळ्यार आमचे पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुजे भक्तीन आमकां सदां संतोश मेळो सकल आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तकरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाय प्रकाशनेच्या पुस्तकावेले वाचन हांवें जुवावान स्वर्गांतान म्हजी लागीं एक ताळो नव्यान अशें उलयतालो तो आयकलो वच आनी समुद्राचेर आनी पितूचेर उबो आसा त्या दुताच्या हातान उक्तो कवलो आसा तो घे त्या दुताशी वचून कवलो म्हाका दी म्हूण
हांवें ताचे कडेन वागलें. ताणें म्हाका म्हणलें, घे आनी खा. तुज्या पोटान तो आंबट करतलो, पूण तुज्या तोंडान तो गोड गोड मोव जातलो. दुताच्या हातांतलो हांवें खावलो घेतलो आनी खालो, आनी तो म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव लागलो. पूण तो गिल्ल्या उपरांत पोटांत आंबट जालें. तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें, आनीक एक फावटी तुवें जायत्या पोरसां, देसां, भासां आनी पाडशां विशीं संदेश दिवंक जाय. देवाचें उतर हें आमचो जबाब. तुजें उतर म्हजें रुचीक गोड गोड मोव. जबाब. सगळीं दोन क्रेस्काय मेळ्ळले परी तुज्या कायद्याच्या मार्गान हांव संतोशी जालां. तुजे निवाडे म्हजो संतोश. तुजे कायदे म्हाका खूब दिता. जबाब. संवसारांतल्या रुपा भांगरा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवेंच शिकयलेली समोर. तोंडांत गोड गोड मोवा परस अदीक रुचीक तुज्या उतरांची गोडसाण म्हज्या काळजान. जबाब. तुजी कुशी म्हणल्यार सासणाचें दायज, तीच म्हज्या काळजाचो संतोश. तुज्या याज्ञांक आशेन आशेन खोर्शेता म्हजें हॉटेल, तोंड जाता उक्तें. जबाब. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां, आनी तीं म्हजो फाटलाव करतात, म्हणटा सोमी. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू देव मंदिरांत भितर सरून थंय विकतल्याक अशें म्हणून भायर घालूंक लागलो. म्हजें घर मागण्यांचें घर अशें बरयलेलें आसा, पूण तुमी तें चोरांची धोवन गेल्या. आनी दिसपटो देव मंदिरांत शिकयत आसलो. मुखेल याज्ञीक, शास्त्री आनी पोरचेचे वडील ताचो नाश करूंक सोदताले, पूण कितें आनी कशें करचें तें तांकां समजनासलें, कित्याक लोक ताची उतरां आयकूंक उरलोलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. बाबा बरें जावं. जेजू देव मंदिराच्या मोगान नाचतालो. म्हाका उगडास आसा, थोडी वर्सां फाटीं जेन्ना गोंयच्या एका आमच्या खात्यान तो धाकट्या भुरग्यांचें एक एसोसिएशन आसा, जंय डिस्ट्रिक्ट साहेबान म्हाका फुडारीपण दिल्लें. यंग क्रिस्टियन एसोसिएशन YSCS, यंग क्रिस्टियन स्टुडंट्स, धाकट्या भुरग्यांचे YSN. आनी ल्हान भुरगीं इस्कॉलाची जेन्ना आमचें स्पिरिच्युअल रिन्युअल सेंटर ओल्ड गोवा बांदतालो तेन्ना कितें तरी आपणाचें ह्या घराक आसचें अशें आमी थाराव घेतलो तांचो. आनी टिचरींक फुडें काडून त्या भुरग्यांक घेवन कशे भाशेन आमी कंट्रिब्यूट करूया तें घर बांदून. स्पिरिच्युअल रिन्युअल सेंटर आमी जाणा आमकां फ्लोरांनी पयशे लागलेले बांदून, जायत्या लोकांनी कंट्रिब्यूट केलें. तेन्ना ल्हान ल्हान भुरग्यांनी आपले फकत 10 रुपया एकठांय करून
जे न्हय आवय बापाय कडचे मागून पूण आपणे सॅक्रिफायस करून जे आवय बापायन तांकां दिलेलें कितें खावपाक हे सॅक्रिफायस करून हे ताणें 10,000 रुपया आमी काडचे अशें थारायलें आनी जायत्या भुरग्यांनी गोंयच्या इस्कॉलाच्या अशें एकठांय करून 70,000 एकठांय जाय 10 रुपया एकठांय करून आनी उपरांत आमी पीस साहेबाक सांगलें ते भाशेन ही आमची आयडिया आनी ह्या भुरग्यांनी कॉन्ट्रिब्यूट केलें. पीस साहेबान म्हणलें आयज हो रान ह्या भुरग्यांनी म्हणूं येता की ह्या घराक घर बांदून ल्हान भुरग्यांनी भुरग्यांनी त्या हाका सॅक्रिफायस केला. प्रॉब्ली न्हू हें सांगता कित्याक हो मोग देव मंदिरा सगळें हो मोग इगोर्चे सगळें जायते भासांनी दाखोव येता. ह्या भुरग्यांनी आपलो त्याग करून दाखयलो. आमचे इगोर्ज आमकां देवान येदी व्हडली इगोर्ज फावो केल्या. आदल्या काळार कितल्या जाणांनी बरी ती बांदली जायत आयज आमकां त्यो मेंटेन करपाकूच तांचो परामर्श करपाकूच ते भाशेन आगोड लागता. आदल्यांनी जायतो त्याग केला जाय. म्हणटच हो मोग देव मंदिरा सगळें देव मंदिरांत आसलेले वस्तू सगळें देव मंदिरांत आसलेली आदल्यांनी करून दवरलेले ह्या वस्तू सगळें आमचो मोग आसूंकच जाय. जायत फुडें आमकां कितेंय दिश्टी पडटा किंवा जमलेर पडलेले आमी तेंची काडटा. जायते गजाली हांव जाणा थोड्या तरणाट्यांनी सुवात आसा थंय झाडां रोयल्या. हे भाशेन इगोज आनी आसा तितले आपणाचे भशेन घेवप जे भाशेन तुमी तुमचें घर घेता ते भाशेन इगोज आपणाची भशेन तस कितेंय जालां जाल्यार सारकें ना जाल्यार सांगूंक हें सारकें ना हें सारकें करूंक जाय. वो तुमचे कडेन मेडिसन आसा ती मेडिसांनी तो करूंक जाय. हे भाशेन हो आपलो मोग देव मंदिरा सगळें दाखोवंक जाय. जेजून अशें केलें आनी हाका लागून ताका न्हय सुकत भायले पूण भितरल्यो वस्तू कितें चलताल्यो त्यो कांय फावटी फुडारी सारकें नासले थंय ताणें ताका दाखयलें कित्याक ताणींच तांकां वेपार धंदो करून अलाव केलेले परवानगी पडली. म्हणटच हो मोग देव मंदिराचो जेजू सगळें आसलो. हो मोग दर एकल्याक आमकां आसा आनी म्हज्यान कितें करूं येता ह्या इगोर्जेक वचोन म्हज्यान कितें करूं येता हें फुडें सांबाळपाक वचप कसलें मन दर एकल्याक आमकां लागून. सर्वेस्परा सृष्टीच्या वसणार आमकां दिनवासा म्हणजे उदारपणांतून आमकां दिलाय तो उलोवन तुका भेटयता. तुवें मंदिरान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उलो जाता. सर्वेस्परा सृष्टीच्या वसणार आमकां दिनवासा म्हणजे उदारपणांतून आमकां दिलाय तो काकांचो सोरो आमकां भेटयता. दाखवाली दिलाय मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण करतलो. म्हज्या बाबा कडेन म्हज्यान तुमचें बलिदान सत जालें बाबा आमकां तसलें इंसाफ मागता. प्रार्थना मोगल बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वतनी तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडा आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावो. आमी मागता आमच्या समयाक जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सब पवित्रांनी सासणाच्या देवा
चलतड्यान चलताय आनी गादीन वाचून फावो हो कायदो निधीचो आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुजे सारकेची केली ह्या खातीर सगळी रोस नानंदान करता तुजी सेवा प्रितमेर तुका वाकांडा तारण मेळ्ळली तुजी पोरसां स्वर्गाच्या तळ्यान तुका निवास तुज्या संतां भक्तांची सेवा देखून सगळ्या देवतांनी भक्तां सांगाती आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता बाबा करोसो पवित्र सगळ्या पवित्राची जोड तुझ्या पवित्रात्म्या घालून येदिले पवित्र करून आमी मागता जावं आमकां आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखण आपलेच कशेन गोश्ट मरण सगळेची आली ताणें बघितलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांगलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही मोशी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परिश्रमोन जातोस ताणें कांस घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आपले पियेयात ही मोशा रोगताची कांस नव्यानी सासणेक कोराचे हे रगत पातकाचें बक्षणे मेळच्या तुमचे पसत आनी समेस मनशा पसत ते वरवतले हे मोशा उगडासाक करात दुसरो उद्घाटन बाबताचो गोठ परगटुया सोनिया जेजू आमी ओळखतात आनी एका बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी मुक्तीपणी उडास करता नवजिविताचो आनी सोडवणेची काल सुद्दां समर्पिता तशें मुखार येवन तांची सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडारो कश्यो तुल्या वासमेस्तां पवित्र आत्म्या एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा केपरी तुमीचेर विस्तार उलय तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तुका प्रती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून जाल्यार ते आमच्या बाबा काकूत कर प्रीत भशेन उगडास करता चिटो आनी लावना रॉड्रिगीस हांच्या आत्म्याची काकूत कर तांकां क्रिस्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरचडीक तुका मोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता अकबर बरी देवाची मागी सांगाती बागेन धरून दिता आनी सरू काड तुका मानवड्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावपाक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या हातांत त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान स्वर्ग विधान बाबा सर्वंदनान वैभव तुका सासणाच्या सासना जेजूक देव मंदिराचो मोग आसलो आमकां असलो मोग आमचे इगोर्जे सगळे जावं आमच्या वाड्यांनी कपेलां आसा थंय आमचो मोग कपेलां सगळे दाखोवंक न्हयच फकत फातरांची देव मंदिरां पूण भुरग्यांच्याय काळजांनी हो मोग आमी घालूंक जावं ते वाटेन पासार जातना जेजू तुया सांगून उगडास भुरग्यांक करून आनी भशेन असलो मोग भुरग्यांच्याय काळजांनी घालूंक आमकां दान करपाक ताणें शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान मागय आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राय आमकां यो तुजी कशी सगळ्या जाता कशी संवसार आमचो आनी आमची कशी आमची प्रार्थना आनी सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत सवास कर आमकां दी सर्वीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यार आमी बरो भशेन वतरेकता तर आमकां तुजें उदार कर चड पातकांत नेवचो जॉय आनी सर्व आकांतांत पात्राय
सोम्या जेजू क्रिस्तांतल्या तुज्या दोन मुतांमुळे तुमकां शांती दवरता अशी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र विचार भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी रात उलयताय सासऱ्याच्या सासऱ्यान सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं एकामेकांक मोगान शांती दी देवाची ही देवाची शेळी संवसाराची पाप खाती शेळयेच्या जेवणार आपयल्ल्यानी सुवागी सोमी म्हणटा हें हांव तुमकां खरेंच सांगता तुमी प्रार्थना मागशात तें सगळें तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार्थ करात आनी तें तुमचेंच जातलें प्रार्थया प्रितीचे बाबा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस सोबत घेतलां हें संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां ह्या पासना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण खावतेपणी तुजे लागीं आमी मागता क्रिस्तांवाच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं स्वर्ग देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद जावं वचून यात क्रिस्ताचे शांती आनी मोगान तुमकां नाका Raina from U16. Oh